मेन जेन्ना इलेक्शनाक वयतालो तेन्ना हांवें एक एश्युरन्स दिल्लेल्या आमच्या मुर्मुगांच्या जनतेक आनी स्पेशली आमचे सड्या वयले जी जनता आसता तांकां सांगलेलें की आमचे सड्याचेर एक ऑफिस आसतलें म्हणून. सो आयज आमचे ऑलरेडी हावजींग बोर्डान आनी तशेंच रुक्मिणी बिल्डिंगेन ऑलरेडी 2 ऑफिसां आसा. सो हे म्हजें एक तिसरें ऑफिस आसा आनी हें आमी MLAचें ऑफिस म्हणून हांगा लोकांक वॉर्ड नंबर 1 ते वॉर्ड नंबर 6 पर्यंत लोकांक सुविधा जावची म्हणून त्रास जावचे न्हू म्हणून हे आयज आमी एक नवीन ऑफिस इनॉग्रेट केलेलें आसा. हे सगळ्या म्हाजे बरे मागपी आमचे सिनियर लोक म्हाजे वेल विशर्स तशेंच हांवें उतार दिलेले इलेक्शना टायमार की आमचे सगळ्याक एक ऑफिस ओपन जातलें त्या प्रमाणे आयज आमी हे 2-3 म्हयन्या भितर घडोवन हाडलेलें आसा. आनी आयज खूब खुशी भोगता कितें आमचें एक फूल फ्लॅश हे हांगा ऑफिस आयज इनॉग्रेट जाल्लेलें आसा. आनी हे इनॉग्रेशन आयज जे जाल्लेलें आसा ते सगळे आमचे सड्याकार जे सिनियर लोक आसा जे सिनियर लोकांनी आयज इनॉग्रेट केल्लें आसा तेंच्या सगळ्यांच्या आशिर्वादान हांव फुडें सरलेलो आसा. आयज तेंच्या ब्लेसिंगेन तेंच्या आशिर्वादान आयज हांवें हो फुडाकार घेवन आयज तेंच्या आशिर्वादान ऑफिस इनॉग्रेशन केलेलें आसा. आनी म्हाका खबर आसा आख्खे सड्याकार तशें आख्खे मुर्मगांव लोकांचो सदांच म्हाका आशिर्वाद आसतलो हे सिनियर लोकांचो आनी तेंच्याच आशिर्वादान तेंच्याच मार्गदर्शनान हांव फुडें म्हजें कार्य चालूच दवरतलो. शंकर बाब काल खंय तरी शिवसेनाचे बागी आमदार हांगा आयले अख्खें प्रशासन सगळे पुलीस फोर्स फूल लायलो साऊथ गोवाचो आनी खंयसर फाटले बॅकडोर एंट्रींतल्यान ते गेले. वॉट यू वॉन्ट टू सी ऑन दीस गव्हर्मेंट एक्सपेंडिचर ऑफ युजींग इस मशिनरी कितें सांगूंक शकता? हेच्यानी सांगपाचें न्हय हे भारतीय जनता पार्टीन आयज लोकांक फक्त फसयलेले आसा. हे आख्खे देशभर आमकां लोकांक फसयत आसा. आयज जी म्हारगाई खंय वाडलेली आसा हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. आयज गोंयान हें पयलीं कितें जाल्लें आसा हें तुमकां खबर आसा. आयज म्हारगायेचेर कोणूच कांय उलयना. आयज सिलिंडर जावं मागीर आमचे ग्रोसरी आयटम जावं वेजिटेबल आयटम जावं तिचेर कोण एक शब्द म्हणटा तो कोण काडना. फक्त आयज ही गव्हर्मेंटाची फक्त मशिनरी गव्हर्मेंट आपलो मिसयूज करून आयज जो तेंचे ते मिसयूज करून जे प्रमाणे आयज तेंच्यांनी गोंयान सुद्दां आमी पयला लास्ट टायम कशें सकाळचे फातोडीक वचोन शपथविधी घेवपाक लायलेली आसा आमदारांक आनी मिनिस्टरांक ते आमी गोंयांनी पयला. सेम हे महाराष्ट्रानूय आमी पयलेले. आनी आयज जी कालची गजाल आसा पळय जी महाराष्ट्रान जे शिवसेनाचे जे बागी आमदार जे फुटोवन गेल्लेले आसा आनी आयज ते थंयसून सुरतान गेलेले थंयसर कोणाचो गव्हर्मेंट आसलो. थंयसून ते गेले आसामाक गुवाहाटी थंय कोणाचो गव्हर्मेंट आसलो. थंयसून ते आतां गोंयान येयले गोंयान कोणाचो गव्हर्मेंट आसा. सो हेंच्या फाटल्यान ही शतरंज रचोवपी आसलेले हे भारतीय जनता पार्टीचेच लोक आसलेले हेंच्यांनी ते रचयलेले आसा. आनी आयज हांव अक्षरशा म्हणटा आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाचे आयज खरें म्हाका एक वायट शब्द येता तेंचेर उलोवपाक. कित्याक लागून आयज गोंयान लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम जाल्लो आसा. सिच्युएशन सारकें बॅड चल्लां. आयज इतले मर्डर जाल्ले आसा. आमच्याच वास्को शहरान 2-3 मर्डर जाल्लेले आसा ते आजून डिटेक्ट जाल्लेले ना. आयज कितलेशे इश्यू आसा. रॉबरी केस आमच्या सड्याचे दिसान दीस चोरयो वाडत आसा. बट तेजेर काय लॉ एंड ऑर्डर सारके थंड पडलेले आसा. बट काल वायट दिसली आख्खी गोंयची मशिनरी पुलीस फोर्स सगळो आख्खो एअरपोर्टाचेर कोणाक लागून बागी आमदार तेव्हा बीन दुसऱ्या स्टेटीचे आमचे गोंयचे काही कोण नासले कोणाक प्रोटेक्शन दिताले आमचे कोणाचो भंय आसलेलो आनी कित्याक लागून ते भियाता गोंयान आयज पर्यंत केन्ना कोणाक कोण भंय ना. गोंय म्हणटा ते एक सुशेगाद राज्य आमकां तांकां हांगा भिवपाची गरज नासली. येयले ते येयले फाटल्या दारांसून गेले वयल्यान इतले पुलीस प्रोटेक्शन घेवन फायदो कितें जालो. आनी हांगा येवन आयज ते व्हडले 5 स्टार हॉटेल ताज्यान रावपाक लागलो. सो हांगलो खर्च तेंचो कोण करता. सो हे सगळे चल्ला पळय हो गव्हर्मेंट जो पयसो हेंचेर वेस्ट करता पळय तोच जर जनतेचेर केल्लो आनी म्हारगाय जर कमी केलेली आयज दिसता आमकां चडान चड फायदो जावपाचो. सो आमचें एकूच आसा इंटेंशन कितें जाता तितलो लोकांक फायदो करचो. तेज्या लागून आयज आमचें नवीन ऑफिस हांगा स्टार्ट केलेलें आसा आनी हेजो फायदो म्हणटा तो फक्त आमच्या बारीक जनतेक जातलो गरीब लोकांक जातलो आनी हो एकूच हेतू घेवन हांव फुडें वयत चल्लेलो आसा. विजय Thank you very much. बंद करा
एक मिनिट रेझोल्युशन 80% गोवन्सा खातीर जॉबाक हें केलां तेजेर अरे रे Yeah, second time घालता. It is not a resolution, it's a legislation. I'm putting a private member bill asking for 80%. हे आम्ही पयलीं केल्लें आहा. हे खेपे 1 म्हयन्याची असेंब्ली सरकारान कसलोच एक्सक्यूज दिवन तें टाळचें न्ही. म्हजो आग्रो सरकारान चड करून कित्याक आज एम्प्लॉयमेंट सगळ्यान अनएम्प्लॉयमेंटान गोंय हाय रँक जाल्लें. प्रायवेट सेक्टर इतलो वाडत आहा. पूण आमी पळयलां की फार्मास्युटिकल कंपनी सावंतवाडी आणि कारवारा कॅन्टोनमेंट करून सदच्या लोकांक जॉब दिता. सो स्थानीक मनशाक न्याय दिवपा खातीर चड करून तरूण पिळगे दिवपा खातीर हे लेजिस्लेशन हाडला. बीजेपीचो सरकार बीजेपीचे अलायन्स सरकार जो हरियाणान आहा थंय हरियाणा ती चौटालेचे पार्टी असलो बील हाडून कायदो केल्लो आहा आनी थंय कायदो एप्लिकेबल आहा. सो देर इज अ प्रेसिडंट. म्हाका दिसता हे सगळ्या पक्षांनी सपोर्ट करपाची गरज आहा. India is considered a young country. Young country means 65% of Indians are less than 35 years of age. These are the people seeking employment. So we have so much of education. Per capita education is आमी highest आहा. म्हणून जॉब आमकां ना. सो लोकांक गोंय सोडून भायर वचचें पडटा. हें गोंय सोडून जर सरकारान गोंयची तरूण पिळगी भायर वचपाक नाका जाल्यार हो हे बील कायदो करचो. आता सगळं ऐकूंक येता की काय मिसप्लेस जावंक ना. आय थिंक देर इज सम लेट इट बी कन्फर्म वॉट इज दिस. आय विल टेक इट अप विथ दम. गरज असली किंवा गोंयान क्रायम वाडपाक लागले आनी गोंयचे अतिथी देव भवन. They are guests of the state. Perhaps they give them the city. I am not interested in that. Basically, it is a sub judice matter. It is a matter which the Supreme Court is taking. So, I don't know. It's politics. सर काल ते शिवसेनेचे बॅकडोरान काल कितें म्हणटा शिवसेना आयले गेले तेल लायत गेले. गोंय हांगा आहा. गोंय आमी चलोवया. गोंयान ट्युरिस्ट येता ते तशे वेलकमच. सगळे तरेचे ट्युरिस्ट येवचे. पावसान येवप चड हें बरें. म्हणून आतां सरकाराची प्रायोरिटी कितें. गोंयचे सरकाराची प्रायोरिटी खंय आहा हें आमी चिंतपाची गरज आहा. जेन्ना आमचो मुख्यमंत्री थंय दिश्टी पडटा आनी मॅटर सुप्रीम कोर्टान सो तें दिसप सारकें काय कितें हें ताणें आत्मपरीक्षण करपाची गरज आहा. रावांनी चड काय म्हणून सर टॅक्सीचो एक इश्यू बसतो आसता कशा पद्दतीन टॅक्सीचो इश्यू मिटर घालचो हो टॅक्निकल इंटरवेंशन आसूंक जाय. टॅक्नॉलॉजी इंटरवेंशन आसपाक जाय. हें दीस इज बीन हेल्ड बाय द हायकोर्ट. सो मिटर्स जेन्ना हाडटलो मिटर्स जर ते एक्सेप्ट करपाक तयार आहा सडनली तूं एग्रिगेटराकूय कसो हाडटा. इट इज लायक पुटींग 2 stones on it. So I request to Mr. Movin Kujula, although his move appears popular for the rest of the public, we have to also understand that taxi drivers are Goans. We have to see how Goans benefit in Goa, the public as well as the taxi drivers. We just can't say we get people from outside and give them our business. It's not the right way of looking at it. We have to strike a right balance. The balance has to be between not overpricing the fare and between giving employment to Goan youth who are up to now doing trade as taxi. So हे balance ताणें strike करचें. Off the cuff इतले फुडें वचून तांकां काबार करतलो अशें पळोवचें न्ही. We have to strike a balance. Election जाल्ली आहा. Now तकली थंड दवरून सरकार चलोवंक जाय. I will let us see what is the stand of the government. See, there are two issues. Taxi drivers also cannot say that we will not have a technology. That is not going to be accepted by the High Court. खंय तरी स्टँडर्डायझेशन येवपाकूच जाय. म्हणून गोंयांत गोंयचो टॅक्सी ड्रायव्हराचे फुडार हो एक इशू आहा. तो आमी तकलेन धरूंक जाय. पब्लिकाचोय धरूंक जाय आनी टॅक्सी ड्रायव्हराचोय धरूंक जाय. हातूंत मदीं बॅलन्स सोदूंक जाय. सारकें एक्स्ट्रीम वचप म्हळ्यार एक खंयचे तरी घटकाक त्रास जावप तो त्रास जावंक म्हणून जायना. आंगणवाडीचो इश्यू अजुनूय रिजॉल्व जायना ते अजुनूय कशें पळयता म्हाका काकूट दिसता तांची. आय थिंक
they to go on a hunger strike so fast. And the government appears to be insensitive. I don't know, अंगणवाडी म्हणजे गरिबांतले गरीब तेन्ना आमचो मुख्यमंत्री म्हणटा की आपण सारखे बारीकांतले बारीक मनशाक त्या तत्वाचो तांकां न्याय जावंक जाय. हांकां न्याय दिवपाक ताणें वचपाक जाय. हांकां अशें इग्नोर कशें करता तें म्हाका कळना. हाव कॅन वी कॉल अवर सेल्फ अ सेन्सिटीव गव्हर्मेंट कॅन वी इग्नोर सच पीपल. गरिबांतलो गरीब मनशाक न्याय मेळूंक जाय जाल्यार अंगणवाडी वर्कराक आमी कशें इग्नोर करता तें समजना. थँक्यू सर. They want to go.